नमस्कार, योकार गोवा टुडेत हांव दत्तराज नायक. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. This headline is sponsored by Morning Mantra 360-degree organic range of herbal wellness products available at all chemist stores. 1961 आदल्या भूमिपुत्रांचेर अन्याय करून वोट बँकाची भर. आप, काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड, एनजीओ आक्रमक. सय करची न्हय, राज्यपालाचेर चेपण. कायदो कोर्टात तिगचो ना, शिटकावणी. सरकार मारता भूमिपुत्रांची बातां. दुसरे वटेन दिल्लीवाल्यांची घरां साल्वार करून भूमिपुत्रांची घरां मोडटात. कांदोळे घर मोडिल्ल्यांचो बोवाळ. आजी माजी आमदार सरपंचा नांवान शबय. म्हादय डिस्प्यूट सेल बदल्लो. WRDचो दिलीप नायक म्हादय सेलाचो मुखेली. केस तो हाताळटलो. सेलांत कर्नाटकी इंजिनियरांचे भरती विशीं प्रुडंटाच्या रिपोर्टाची दखल. किरण पाणी आरोंदे चेक नाक्यावेलो प्रस्न सुटलो. आमदार सोपटेची लोकांक घेवन धडक. तहसीलदाराकडेन फोनाफोनी. दोनूय वटयां चेकपोस्टार एंट्री सदळ. प्रस्न मिटलो. आनी EVMचो वापर बंद करून मतपत्रिकांनीच वेंचणुको घेवच्यो म्हूण घाल्ली याचिका दिल्ली हायकोर्टान न्हयकारली. कोर्ट म्हणटा पुरावे नात. याचिकेचेर 10,000 दंड. भायल्यांक भूमिपुत्र करून BJP गोंयकारांच्यो जमनी जॉबांनी तांची भर घालूंक सोदता. राज्यपालान बिल पास करचें न्हय, काँग्रेस मागता. सीएमाच्या मतदारसंघात भूमिपुत्र यात्रेची शिटकावणी. आप म्हणटा वोट बँकेक गोंयकारांचेर अन्याय. नीज गोंयकार मुस्लीम संघटना. गोवा फॉरवर्डूय आक्रमक. BJP ST मोर्चाचो तवडकार मेरेर. भूमिपुत्र शब्दाक आक्षेप. मात बिल खंय गोंयकारांच्या बऱ्याक. मुख्यमंत्र्याच्या मतदारसंघात 10,000 भूमिपुत्रांक घेऊन यात्रा काढपाची काँग्रेसीची शिटकावणी. 15 दिसांचो टायम दितात आणि गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक खूप गोष्ट आसा. ती भूमिपुत्रा यात्रा आम्ही मुख्यमंत्र्याच्या मतदारसंघात जवळजवळ 10,000 गोंयकार आम्ही घेऊन भायर सरतात आणि चॅलेंज करतात आम्ही BJPक आणि BJP मुख्यमंत्र्याक. तुमचे खरे भूमिपुत्रा कोण असते दीस तांकां हाडा आनी आमकां हाडयात. We have no problem of rehabilitation of people. We have no problem of giving housing to people. But you can't deprive owners of their right by stroke of the pen in this manner. Not only an encroacher gets protection, but even your tenant, so which means you lose your land totally. This law is unheard of anywhere in the world. They will fool the people, and then finally, either it can be scrapped by them only, or probably the courts will strike it down. I can give you a guarantee that the courts will not for a moment tolerate such kind of legislation. हे बिल पास करपाची सरकाराची पद्धत लोकशाही धरून ना. राज्यपालान खंय पास करचे नी. बिल सर्क्युलेट केल्या फातोड्याचे 4 वरांचेर बिल सर्क्युलेट केल्या. स्टडी करपा टाइम नाका. एक पानाची बिल ना ते 10-20 पानाचे बिल आहा. अमेंडमेंट आसा. At the time of consideration stage. कन्सिडरेशन स्टेजीचेर ते मुडा आसताले आमच्या आयकुपाक. Then you should have walked out. Walked out. We walked out in protest because we said that bill should be referred to the select committee. All bills. एक बिलाचो प्रश्न नसो. We said 13 bills were there. 12 bills were passed. Total 12 आणि म्हाका दिसता टोटल 22 बिलां पास जाल्या 2 दिसांत. 22 बिलां. So are you opposing all the bills? काँग्रेसीचे शिष्टमंडळ राज्यपालाक मेळून आयले. I feel that everybody should unite on this bill. One by one, politics जावपा जायना तितू. If everybody is there for the whole state of Goa, सगळ्यांनी एक जाण झगडपा जाय. And we should make the government withdraw the bill. धाडले ते आमी सांगले ताका सगळे प्रोसिजर फेल केले म्हणून सस्पेंड केला रुल्स ऑफ बिजनेस आनी रातभर हे सगळे बिल्स प्रेजेंट केले आनी मागीर सायन्सा पास केले सगळे. आनी इतले बिल टायम दिल ना. 48 hours कायदे प्रमाणे 48 hours पयले बिल सर्क्युलेट करपाचे आनी सर्क्युलेट केले ना देखून अशें करून हरिडली पास केले. गव्हर्नमेंट किती म्हणणे असलेले सो गव्हर्नर कितले उलयला म्हणून कितें जाता डिसिजन फायनली तो मागीर पेपराचेर बरयता तेन्ना आमकां कळटलें डिसिजन कितें न्ही. बिला आड काँग्रेसीचे आमदार एकठांय येतले काय विचारल्यार फुडाऱ्याची ही जाप. सगळे MLA वतले पक्षाचे व्हिडिओ फॉर आपल्याला सगळ्यांक कोण येता ते पळया.
हो खंय मूळ गोंयकारांचेर अन्याय आनी खऱ्या भुमिपुत्रांचो अपमान. तेन्ना फक्त सरकाराचो इंटेन्शन आसा की लोक जे गोंयकार आसा ताका झुलत दवरपाचे. सावंतान आनी बीजेपीन एक प्रश्नाचो सरळ उत्तर दिवपाक जाय. जे 1960तल्यान गोंयांत आसा, जे कुणबी समाजाचे लोक आसा, जे बहुजन समाजचे लोक आसा, ते गावडे समाज, ते भुमिपुत्र न्हय. 1960तल्यान तांकां अजून हक्काची जागा मेळूना. कायदे आसा, कायद्यांची कमी ना, पण अजून पर्यंत तांकां जागो हक्काचो दिना. तांकां फक्त झुलत राव सरकार. तेन्ना हो जो कायदो पास केला भुमिपुत्र अधिकारी बील, हो लोकांक फसोवपाचो एक आसा. आनी ताजें खरें इंटेन्शन कितें कायद्याचें तें आतां हांव सांगता तुमकां. सरकाराक प्रमोद सावंताक बऱ्यापैकी खबर आसा. सगळ्या कायद्या तज्ञांनी सुद्दां हांगला, जे लिगल एक्सपर्ट आसा ताणें सांगिल्लें आसा की दिस बिल रेदर will not test legal scrutiny. So once it becomes a law, it will not test legal scrutiny. कोर्टान चॅलेंज करतलेच. तेन्ना कोर्टान वतकच जे कोण एप्लिकेशन घालता ते मागीर फक्त सरकारी दफ्तरान फावटी मारतले. कोर्टान तांच्यो केसी वतल्यो, सिव्हील कोर्टान हजारांनी पयशे ते मोडटले. आनी तितल्यान हे बीजेपीचे MLA जे आसा आनी तांचे फ्यू क्रोनीज ह्या जाग्याचेर हक्क दवरतले, कॅप्चर करतले. आनी जे भुमिपुत्री म्हणटात सरकार चिंता करता, आनी तुमकां सगळ्यांक खबर आसा खरी भुमिपुत्राची जर चिंता सरकाराक आशिल्ली, एका वाटेन म्हजो 70 भुमिपुत्र रडटा आपलें घर व्हांवून गेले म्हणून, शेतां पेड्ड्यार जाली म्हणून, आनी हांगा प्रमोद सावंत आनी ताजी भाजपची मंडळी सगळी ढोल ताशे वाजयताले. ही तांकां भुमिपुत्राची चिंता काय विचारूंक सोदता हांव सावंताक. थंय शेतां पेड्ड्यार जाली, गोरवां गेली, आनी हांगा 5 स्टारान व्हडले पार्टीन मिटींग करता. ही तांची भुमिपुत्रा विशीं चिंता आनी विशय आसा मांडपा जाय, विचारपा जाय आमकां. तेन्ना भुमिपुत्रा तुमी खोटो खेळ करता पळय तो बंद करा आनी लोकांक फसोवपाचो खेळ बंद करा. लोक आनी फसपाचे ना. वी वूड लायक टू कॉल इट भुमिपुत्र विश्वासघात बिल, MLA पुत्र बिल. ओके, बिकॉज इट्स व्हेरी क्लियर व्हेन आय सेड दिस बिल ओनली बेनिफिट्स द MLA and their few cronies. First of all, there should have been discussion on the floor of the House, so people know what are the pros and cons of the bill. When the bill is passed without any discussion, it means the state government, Pramod Sawant and Chief Minister has some ulterior motive when the bill is passed without discussion. Why in such a haste? So our intentions are very clear about this bill. If this गोवा फॉरवर्डान बिलावेल्यान सरकाराचेर फोग काडलो. भूमिपुत्र अधिकारिणी बिल हे जे आहा हे निवळ लोकांच्या तोंडाक पानां पुसपाचे बिल आहा. हो तेंचो पॉलिटिकल स्टँड इलेक्शन बेगीन आहा. म्हाका दिसता हायकोर्टान ह्या दिसांनी ते कोण तर मागीर 30 वर्सांचे जर हांगा भूमिपुत्र जावपाक लागले जाल्यार बिफोर पोर्चुगेज सुद्दां जे हांगासर गोंयकार जे रावतात, गोंयची पारंपारीक जे हांगासर लोक आहात, हेंकां मागीर कितें म्हणावं प्रमोद सावंत सरकारान हे तेणीनूच ठरोवचें. सरकारान बिल फक्त मायग्रंट वोट बँकेक हाडला. गोंयकारांक काबार करपाचे हे बिल म्हूण नीज गोंयकार मुस्लीम संघटनेचो आरोप. बिल कोर्टात तिगचें ना म्हूण शिटकावणी. फर्स्ट आमचे सगळे ऑर्गनायझेशन एक जावन ते डिसायड करतले की बाबा कशें करपाचें, टॅक्निकली कशें आहा. तर खुबशे आमचे दोतोर आहा, एडवोकेट दोतोर, तेंच्यांनी सगळ्यांचे हे दिल्ले आहा की हो कायदो कसोच शक्त जायना म्हणून, कसोच इम्प्लिमेंट जावपाना म्हणून. हे आमी कंडेम, आमचे दिनीज गोंयकार मुस्लीम आसा टोटली कंडेम आनी अगेन्स्ट आहा. हें कशें लागू जावपाना. गोंयभरच्यान विरोधकांचो आवाज चडटा तो पळोवन BJP वाले सादूर, मात मेरेर. BJPच्या ST मोर्चाचे फुडारी आदलो मंत्री रमेश तवडकार आनी आदलो आमदार गणेश गांवकार CMाक मेळ्ळे. भूमिपुत्र शब्द काडपाचेर खंय मुख्यमंत्री विचार करतलो. काय उणीव सोडल्यार बिल खंय गोंयकारांच्या बऱ्याचे. आमची ओरिजिनॅलिटी, आमचें अस्तित्व जें आसा ह्या शब्दा संदर्भात खंय तरी नश्ट जावपाक शकता आनी ताजो एक विपर्यास जावपाक शकता. असो विशय जो आसा न्ही, आज आमी मुख्यमंत्र्या समोर दवरलो आनी मुख्यमंत्र्यान तो मानून घेतलो आनी आपूण ह्या बिल्लांतलो जो भूमिपुत्र वर्ड जो आसा तो आपूण काडटा अशा प्रकारचे आमकां क्लियर कट एश्युरन्स ह्या दिल्लें आसा. एक पूण म्हाका दिसता मोठे म्हणना एक 90% खंय ताणें एन्करेज केले अशें आतां भाग ना. जो एन्करेज केल्लो जो मूळ आसा तो मूळ गोंयकार आसा. ओके, मूळ गोंयकार आसा. आनी म्हाका दिसता ह्या मूळ गोंयकाराक आसा की आपल्या घराचो किंवा ताजो मालकी हक्क मेळपाक जाय.
ह्या दृश्टिकोनांतल्यान ह्या बिलांक आसा न्ही ते पूर्ण विचार करून सरकारान केल्ले आसा. पण अशें बी म्हणटा की 30 वर्साचे 1 वर्स कमी जाल्लेल्या कारणान खुबशे प्रॉब्लेम जावं इवन टेनंट पळय आमी जेन्ना गव्हर्मेंट जॉबाचे कंडिशन घालता की 15 इयर्स रेसिडेंस सर्टिफिकेट बरोबर कितें बरोबर आनी आमी गव्हर्मेंट जॉब दिता मागीर कोणूय आसूं तो खंयच्यान मागीर तो महाराष्ट्रांतसून यो कर्नाटकांचो अदर स्टेटींसून यो जो 15 वर्सां हांगा जे ते रहिवाशी दाखयता जॉब दिता म्हणजे हांगा तो 30 वर्सां जेन्ना गोंयांत रावता सो गोंयचो भुमिपुत्र आलो तो गोंय भुमिपुत्र म्हणून आता एक गोष्ट आसा पळय भूमी ते बील आहा पळय आनी पुत्र म्हणपाक ते व्हडले कितें ना भुमिपुत्र जालो न्हय तो ओके काल येवन ना 3 दिसां पयलीं येवन आमी ताका रायट दिना न्हय 30 वर्सां पयलींच्यान जेका दिवपाची गरज पण भायल्यान सुद्दां आमी एक सांग हांव तुमकां विचारता तांकां वोटींग रायट आहा हय मी वोटींग रायट तांकां दिवचो न्हू आमी ताचे खातीर कितें झगडना म्हणजे विरोधक कितें झगडटा आमी आमच्या फायद्या खातीर जर तेंचे मताचो आमी जर फायदो घेवंक शकता जाल्यार हे तेंच्या फायद्याक जे आसता पळय जाल्यार तांचे खातीर एके वटेन सरकार भूमिपुत्रांची बाता मारता आणि दुसरे वटेन दिल्लीवाल्यांची घरां साल्वार करून भूमिपुत्रांची घरां मोडटात. कानोळे घर मोडिल्ल्यांचो बोवाळ. CRZांत बांदला म्हूण अनुजा नायकाचें घर मोडलें. नोटीस ना काय ना अकस्मात मोडलें. फामील थळावे बेजार. आजी माजी आमदार सरपंच सगळे खंय जमनीचे डिलांनी जागे काडून दिल्लीकारांक विकल्यात. आमी कितें घाटी रे भूमिपुत्र म्हणटा मरे चोरवान खंय तुजी आयज हे गोंयकारांक आतां गोंयकार रस्त्यार पडले पयले पळय वोटिंगाक इलेक्शनाक हेका लागून तेंची घरां दवरले आनी हेची घरां कोट्टाय अकोलो कायदो आमी गोंयकार म्हणून आमी घाटी जाले आतां आनी घाटयांक गोंयकार गेले गोंयकारां भूमिपुत्र म्हणून आख्या सगळ्या गोंयान दुसऱ्या काबार करून तूं म्हणटा आपल्याक खबर ना एटलिस्ट तेणें तुका येवन तुमचे विचारलें तुका कांयच जायना आनी तूं वोटिंगाक खंयच्या तोंडान ह्या कालांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीन येतलोय. पंचायतीन तरी आमकां इन्फॉर्म करूंक जाय पंचायतीन एक वीक पयलीं ऑर्डर येयल्या तेंच्यांनी आमकां इन्फॉर्म करूं जाल्यार आमकां आमचो पंच ना सरपंच ना कोण ना तांकां सगळ्यांक खबर आसलें. आमी MLA कडेन गेली MLAन कांयच करूं ना काल आख्खो दीस आमी MLA कडेन बसून आनी फुडें आमी तुमचे कडेन कॉम्प्रमायज करचे ना तुमी आमकां थंयच मारा आनी फाल्यां आमचो जीव गेलो जाल्यार सगळो ब्लेम तेंचो. आमी तांकां इतलेंच सांगलें पयलीं हें मोड हें कित्याक म्हणूंक ना हें म्हणूंक जाय आसलें पयलीं न्हू हें कित्याक म्हणूंक ना. गोंयकारां जर तर आमकां अशे त्रास करता जाल्यार फाल्यां हांव हांकां सांगूंक सोदता आमच्या दारार तुमी वोट मागपाक येवपाचें ना आमी तुमकां वोट दिवची ना. हे पळय आमचे कडेन 68च्यान टॅक्स आसा ह्या घराचो जे मोडटा आतां चालू आसा हे 83 जे पंचायतीचे लायसन्स आसा आनी बांदपाक घेतलेले रिसिप्टी आसा 1983ची कशें मोडू शकतात ते. आमी आतां ह्या कर्नाटकांनी खंयसर रावया ते कशें आमकां धांवडून घालतले. सारकी कन्स्ट्रक्शनां आसा तांकां कोण कित्याक घातलाय ना ती व्हडल्या लोकांची म्हणून मिनिस्टरांची म्हणून घातलाय ना तांकां आनी आमकां गरिबांक सतयतात तुमी आमकांच कायदे लागता गरिबांक. NGTक गेली आमी हे केले सगळे पयशांच्या पावराचेर जाला खंय दिसता हें आमकां. बांदा सावंतवाडी वटेन कामाधंद्याक यो वच करपी पेडणेच्या लोकांक किरणपाणी आरोंदा चेकनाक्यार हाचे फुडें आडावचे नात. आमदार सोपटेन चेकनाक्यार मोर्चा व्हेलो. गोंयांत येतल्या लोकांक आमी नेम कुशीक दवरल्यात. दिसाक महाराष्ट्रांतल्यान 100 लोकांक पेडण्यां वाशिनां दितात आनी तुमी कसले नेम घेवन बसल्यात काय म्हूण सोपटेचो प्रस्न. निमाणे तहसीलदारा कडेन फोनाफोनी करून प्रस्न मिटयलो. बांदा सावंतवाडी वटेन कामा धंद्या निमतान यो वच करपी गोंयकारांक किरणपाणी आरोंदा चेक नाक्यार आडयतात म्हूण लोक बोवाळ मारतालो. महाराष्ट्र सरकारान थंय टेस्टिंग पॉयंट उबारला. आमदार सोपटे लोकांक घेवन धडक नाक्यार पावलो. एंट्री नेमा वयल्यान अधिकाऱ्यां बरोबर बरीच हुज्जत जाली. म्हणजे तुमचे सरकारी अधिकारी आपल्याला अलाव करत नाही. माफ करा एकाला मी एंट्री देणार नाही. फेरी बोर्ड सुद्धा बंद. काय तो निर्णय मला लगेच सांगा. आता इथे काय माहिती आहे 2 प्रशासन आहेत. एक गोवा प्रशासन आपलं आहे आणि एक महाराष्ट्र प्रशासन आहे. दोघांचे काही नियम जे लावलेले आहेत ते थोडेफार वेगवेगळे आहेत. त्यामुळे इथे आपलं थोडंसं कोऑपरेशन असू द्या. आम्ही आता किती काय होतं माहिती इथे कोणतरी दुसरा माणूस येतो पण सोपटे साहेब तुम्ही त्या दिवशी आलेलात आम्ही तुम्हाला सोडलं असं आपल्यात कोऑपरेशन आहे असं म्हणू नका की आम्ही तुम्ही जे असं म्हणतायत की तुम्ही आमचे लोक सर्वांना अडवतोय. नाही हो आम्ही तुमचे जे गरजू आहेत ज्यांना इथे जायचं आहे बाजारात जायचं आहे त्यांचे घर आहे कोणाचं काय आणखी प्रॉब्लेम आहे मयत झालेला आहे सोडतो असं नाही.
पण इथे आम्हाला टेस्टिंगसाठी सगळे हे सेंटर उभं केलंय शासनाने, 3 कर्मचारी लावलेत, डे नाईट चालू आहे काम इथे. त्यामुळे आमचाही एक जो शासनाने, महाराष्ट्र शासनाने हे ठेवलंय त्याचे तुम्ही समजून घ्या. नाही, नियम वगैरे सगळं माहीत आहे. तुम्हाला मी एकच सांगतो, हे नियम बाजूला, ज्या पद्धतीने आम्ही नियम आमच्या कुंडीला लावून ठेवले तुमच्या लोकांसाठी, म्हणजे आमच्याच माणसासाठी, त्यावेळी तुमचं सहकार्य आपल्याला हवं आहे. तुम्ही ऐका, तुम्हाला जर ती पॉवर नसेल ना तर तुमचं कोण तहसीलदार असू दे, आपलं जिल्हाधिकारी असू दे, लावा फोन, माझ्याजवळ द्या. अधिकाऱ्यान तहसीलदाराक फोन लावन सोपटेकडेन दिलो. निमाणे फोनाफोनी वयल्यान प्रश्न मिटलो. नमस्कार, मी आमदार दयानंद सोपटे बोलतोय. काय तुमचा प्रकार होईता? आम्ही तुमच्या माणसाकडे, म्हणजे आमचीच माणसं समजून इव्हन डोस दररोज माझ्या हॉस्पिटलमध्ये कमीत कमी 100 लोकांना देतो. म्हणजे विदाउट डोस आम्ही आमच्या हद्दीतून प्रवास करायला देतो. आणि आपली माणसं, गोव्यातली माणसं 2 डोस घेऊन त्यांच्याजवळ सर्टिफिकेट असून सुद्धा तुमची ही जी माणसं आहे ते आपल्या गोवेकरांना का नाही सोडत? 2 तास नाही, आजच्या आज लगेचच निर्णय घ्या. तुम्हाला अधिकार आहे होतो, मी सांगण्याची गरज नाही. नाहीतर मला माझ्या लोकांचं जर अडवणूक करत असेल तर मला आता ताबडतोब निर्णय घेऊ शकतो. हा, तसं नको करू तर मग तुम्ही निर्णय घ्या. तुमच्या ऑफिसर लोकांना सांगा, मी खपवून घेणार नाही असं आहे. ओके, 3दा सांगितलं आणि आपले पोलीस प्रशासन त्यांना अडवत नाही. इथे जे आरोग्य सेवक जे बसले आहेत ते दोन जण नवीन होते, त्यामुळे 2 दिवस त्यांना वरचे नियम आमचे काय होते ते माहिती नव्हते, त्यामुळे त्यांनी जरा अडवलं. बाकी काही नाही, आमचं आणि तुमचं चांगलं आहे. तुमचे लोक आमच्याकडे येऊ शकतात, आपले तिकडे जाऊ शकतात. आता याच्यापुढे जर आले, दोन्ही राज्य एकमेकांवरच अवलंबून आहे. दररोज ऑन एन एव्हरेज मी रेकॉर्ड जो घेतो आपल्या तुये हॉस्पिटलमधून, आपली जी विद्या परब डॉक्टर आहेत, हेल्थ ऑफिसर, ॲव्हरेज 100 लोक आपली महाराष्ट्रातून तिथं येऊन डोस घेतात. प्रश्न आला काल, आपले पंच सरपंच महाराष्ट्रात म्हणजे या हद्दीत जेव्हा पोचले त्यांना अडवलं. त्यांनी सांगितलं की गव्हर्नमेंटची आपली SOP आहे, नियम जे आहेत, कोर्टानं त्याला दुजोरा दिला आहे की ज्या लोकांनी 2 वॅक्सिनचे डोस घेतले, ज्यांच्याजवळ सर्टिफिकेट आहे, ती जर त्यांनी या हद्दीवर दाखवली तर त्यांना प्रवेश म्हणजे द्यायला पाहिजे. ते दाखवून सुद्धा अडवलं गेलं. त्यामुळे मला आज माझ्या कार्यकर्त्यावर इथं यावं लागलं. आता निरोप आला की आजच्या ह्या क्षणापासून गोव्यातून महाराष्ट्रात आणि महाराष्ट्रातील गोव्याला कोणी अडवणार नाही. प्रॉब्लेम प्रुडंटा खातीर विनोद मेहतर. सरकारान म्हादय वॉटर डिस्प्यूट सेल नेमलो. WRDचो दिलीप नायक सेलाचो मुखेली. म्हादयची सगळी केस तो हाताळटलो. केस चालू आसतना म्हादय सेलांत कर्नाटकी इंजिनियरांची भरती केल्ल्यान हुस्को उक्तावपी रिपोर्ट प्रुडंटान केल्लो. सेल बदलपाचें उतर WRD मंत्री फिलिप नेरी आनी मुख्यमंत्र्यान दिल्लें. सरकारान नव्या सेलाची ऑर्द काडली. गव्हर्नमेंटान अप्रूव्ह केला की म्हादय रिव्हर डिस्ट्रिक्ट सेल आम्ही सेपरेट केला. त्याला सेपरेट केलं म्हणल्यार आमचे मॉडॅलिटी जो टायम लागता किंवा आमचे रिप्रेझेंटेटिव्ह प्रॉपर असून म्हणून आम्ही इंडिपेंडंट ऑफिस केला. इंडिपेंडंट केला जो AGच्या अंडर आणि गव्हर्नमेंटाच्या अंडर काम करतलो. तिथे टेक्निकल इश्यूज वेळेला डिपार्टमेंट त्याला सपोर्ट करता, फुल टेक्निकल. तर लिगल जो मॅटर चालला त्यांना तो कोऑर्डिनेट जात होता, म्हणजे ऑफिस गव्हर्नमेंट त्याला लागून सेपरेट इंचार्ज कोण आसतलो यांचो? आता सध्या दिलीप नायक इज इंचार्ज. आता आम्ही दिलीप नायक म्हणून आमच्या एक्झिक्युटिव्ह पयलींच्यान तो आसा, ताका आमी इंचार्ज केला त्याला. ओके, ही येईना आता आणि 2 दिसांनी एक्झिक्युटिव्ह आसलो तो येतलो. लिगल मॅटर आसा ते सोडून बाकीचे आणि त्याची प्लॅनिंग बी करतला वेपर हे सगळे माझे रिलेटेड आम्ही जो मास्टर प्लॅनाचे प्लॅनिंग आसा ते सगळे ते लिगल एडवायजर प्रमाणे ते काम करतात. आता फील्ड वर्क कितें करपाक जाय ते एक स्मॉल सब डिव्हिजन करू शकना, तेन्ना ते डिपार्टमेंटाक सांगतले, आमी डिपार्टमेंट दुसऱ्या ऑफिसराक घालतलो. पण जो इम्पॉर्टंट मॅटर जो आमकां घालपाचें आसा कोर्टान ती तेच राहतली. मास्टर प्लॅन म्हणजे डॅम बी बांदपाचे आसले ते एक आमचे प्रत्येक स्टेटाक एक मास्टर प्लॅन आसा, तशें आमकां एक मास्टर प्लॅन आसा. म्हादयचे आसा, काणकोणचे आसा, गांधीचे मास्टर प्लॅन. ती मास्टर प्लॅन इम्प्लिमेंट करपाची आमची ते ताका लागून ते आमी जो इम्पॉर्टंट आसा ते आमी स्टार्ट केल्या.
ते कितें ते लांब प्रोसेस ती आज स्टार्ट केल्या जाल्यार 8 ते 10 दिसांनी येवचें ना ती 2-4 वर्सांनी 5 वर्सांनी इन्क्युबेशन पिरियड ताका कंटिन्यूटी जाय पडटा ताका लागून आमी सेल केलें. आतां सत्तेरीचे कोण आसा तुमकां खबर आसतली वाळपय त्या दीस सांजचे 6 ते सकाळचे 6 पर्यंत साधारण 380 mm पावस पडला 382 mm वाळपय आमच्या ऑफिसान ते आमी मेजरमेंट करता. तुमी त्याच नानोडा सातेरा वयर समज गेलो जाय जाल्यार 20 to 30% वाडटा. म्हणल्यार तांणी कितें केलें 430-440 mm जाले. 440 mm म्हणल्यार साधारण 20 इंच रेनफॉल जो दोंगरा भागात दोंगराचे 20 इंच पावस समज पडत आमच्यो न्हंय तितकी कॅपॅसिटी ना घेवपाक. आमच्यो न्हंयची कॅपॅसिटी कमी आसा. आतां लोक कितें म्हणटा बंदारा आसा म्हणटा बंदारा ना जाल्यार आमकां शेतीक पाणी मेळना पिवपाक पाणी मेळना. आतां बंदारा बंद कितके वर्सां जाली साधारण 20 वर्सां जाली चालूच आसा. बंदारा आमी ओपन करता क्लोज करता फ्लडूय येत आसा. हे फावट कितें जालें क्लाउड बसल्याक रेनफॉल आयली अचानक आयली आनी दुसरी कितें 3 दीस पयलींच्यान फ्लो आसा पयलींच्यान फ्लडींग चालूच आहा आनी तेजे वयर तुमकां हेवी पावस येयलो तेन्ना ऑटोमॅटिकली फ्लड जाता. ताका लागून थोडी एरिया थोडी नॉर्मल फ्लडान येताले ती आयले पण नवे आयले म्हणून प्रॉब्लेम जाला. थोडी नवे एरिया आयली. आतां बंदारा ज्यो आसा पळय ती कॉन्ट्रिब्यूट करिना. बंदारा ज्यो मागीर गिमान आमकां पाणी नासता. आतां समज आमची मादे रिवर किंवा रगडा रिवर एक थेंब पाणी नासतलें तेच पळय पाणी ना ते बंदाराचेर चडटा. लोक बंदाराचेर ड्रिंकींग वॉटर बंदाराचेर आसा. सो बंदारा आमकां जायच पण हे ज्यो आपले जे रेंज येता पळय हेका आमी आतां सोल्युशन सोदतात. आमी एक कमिटी करता. डिसिल्टिंग कॅन बी वन ऑप्शन. डिसिल्टिंग सुद्दां लिमिटेड आसा. ते एक ऑप्शन आसा. खंयचे लो लायन जे आसा ते कितें प्रोटेक्शन करप. आतां कितें क्लायमेट चेंज जाला ग्लोबल वॉर्मिंग जाला. आतां लास्ट 3 वर्सांनी आमी कंटिन्यूस पळयता. हेजेर आतां आमचें डिस्कशन जालें हेजेर आमी चर्चा करून बरो एक्सपर्ट कमिटी घेवन आमी सोल्युशन काडटा. आनी बंदारा एक 2 बंदारा आमची तातूंतले फोनाचे उरले कित्याक आमकां हें आयली कसलें ते सायक्लोन आयली फ्लडींग जावंक लागली. आमी लेबरांसून काडटा. लेबर थंय उबो रावंक जायना जाय तितके काडले. लास्ट घेरायन तें पाणी चड आसता न्हू ते एक प्लेस उरल्या पण ताका लागून 2 मीटर काय वाडचो ना न्हू. ते बंदारा 50 मीटर कळ्ळें तुमकां न्ही. आज तुमी लोकांक जावन अप्पर काडा. आमी मान्य करता हेवी फ्लड जाल्यार रिवर ट्रेनिंग जावपाक जाय रिवर क्लीन जावपाक जाय वेजिटेशन ते काडपाक जाय ते सगळ्याचेर लक्ष दिवन आमी प्लॅन काडटाले. कसले आनी रिपीट जावंक जायना ह्यो ज्यो रिवर ज्यो आसा आमची त्यो काणकोण फ्लड आयली तशेंच आमी ते इम्प्रुवमेंट केले. तसो म्हादयचेर आमी केन्ना काम करूं ना. म्हादयचेर आमी केन्ना मॅसिव डिसिल्टिंग करूं ना किंवा सॅपराचेर करूं ना. वालवंटाचेर केले बिचोलीचेर केले. तशें आतां म्हादय खांडेपार रिवराचेर ज्यो आसा तेजेर आमी हे करता आनी लेटस्ट सी वेल सुटेबल सोल्युशन काडटले आनी 100% आमी तेजेर कंट्रोल हाडटले. आता कमर्शियल ब्रेक रोखडेंच मेळुया. तांत्रीक शिक्षण खात्यान GCETचो निकाल जाहीर केलो. 75 मार्कांचे फिजिक्सात सगळ्यांत चड 59, केमिस्ट्री 70, मॅथ्सात 73 मार्क, फिजिक्सात एवरेज मार्क 21.74, केमिस्ट्रीत 24.86 आणि मॅथ्सात 28.17. GCET एग्जामीत मेरिटात येतल्यांक फार्मसी आणि इंजिनियरिंग डिग्री कोर्साक ॲडमिशनां मेळटात. ह्या एग्जामीक नेगेटिव्ह मार्क ना तरी खुबशा भुरग्यांनी जाप दिवपाची सुवात खंय रित्यो सोडल्यात. Admissions to other courses like MBBS, BDS, Ayurveda, Homeopathy, Allied Health Services, Nursing, all that is on the basis of NEET UG 2021. Patients only because they have applied to GC or applied to Bakurul Manditaka chances. What will be the options? See, eligibility is 12th science. Yeah. So all those who have passed 12th science with subjects of physics, maths as compulsory, and the third one there are various options. All of them are eligible. Now CET is conducted in addition to 12th because merit list is based on these marks.
there is a law saying that admission should be based on common entrance test. Otherwise, 12th of Goa board is different from 12th of CBSE, different from 12th of ICSE. So to have uniformity, there is a law saying that we have to conduct common entrance test. So total And this we are conducting for last more than 15 years. So total कितने students are recording in CET? 2,935 registered. Registered in all these three subjects. Yes, in physics and in chemistry, and maths 2,129. Because physics and chemistry, even those who are interested in going for medical, they take physics and chemistry. Now for pharmacy, physics and chemistry marks are considered. COVID had the effect on applying and Number? No. Number wise, like what was the last year number? Last year was 2,954 applied or registered. This year it is 2,935. But last year appeared was 2,817 in physics. This year it is 2,829, almost same. The exams are not easy. This CET is comparable to national level exams. It's conducted with the help of IIT, so it is of some good standard. Yeah, maybe we have small analysis we have done. What we say happened is that the students have left questions without answering. That may be one of the, because maybe they have not got proper training. Because normally here there is no negative marks. So for example, questions, they unanswered questions, that should not have happened. So my request to teachers that they should guide the students that here there is no negative marks. Maybe in NEET and JEE there is a negative marks. So that means every candidate should attempt every questions. If it is right, you get marks. If it is wrong, you don't lose any. Mark. But if you don't attempt, you can't get more than 0. So that has happened. We have just found out of 2,000, around 100 questions are 100 students have left unanswered one of the questions. So that is some small statistic we have verified. मुख्यमंत्री उलयता ते बायलांचे सुरक्षेचे नजरेन सारके न्हय. विधानसभेत जे पद्धतीन बिलां पास केल्यात तातूंत लक्ष घालचें म्हूण आपाचें राज्यपालाक निवेदन. लोकांक जागरणां करून 3 दिसांची विधानसभा घेवचे परस 3 सप्तकांची घेवपाची. असल्या कामकाजाक विधानसभा अधिवेशन जायच कित्याक? विधानसभेक कोविड लागता, साखळे झुंडशाहीक लागना आपाचो प्रस्न. एकदम ऑनरेबल गव्हर्नराक मेळपाक आयिल्ले. तुमकां खबर आसतलें गव्हर्नर इज द हेड ऑफ द स्टेट, कॉन्स्टिट्युशनल तांकां ऑथॉरिटी आसा सगळी. तेन्ना गोंयांत जे मुद्दे आसा आनी ज्या तरेन एसेंब्लीन हे कायदे पास केल्ले आसा ताजो आमी मुद्दम तांकां रेप्रेजेंटेशन दिवपाक आयिल्ले. त्याच बरोबर वुमन सेफ्टी हो मेन इश्यू जावन आयलो आसा गोंयांत. जेन्ना मुखेलमंत्री जी विधानां करता एसेंब्लीन ताजेर खंय तरी धक्को बसता सेक्युरिटीच्या बायल मनशाचेर, आनी जे रेपिस्ट आसा किंवा हे कोण वुमनाचेर एट्रॉसिटीज करता तांकां खंय तरी एम्बोल्डन मेळटा. हे आमी गव्हर्नर समोर मांडले. ताणें आमचें आयकून घेतलें, निवेदन सगळें दिलें तें आयकून घेतलें, स्विकारलें. आनी त्याच बरोबर मेन जो भुमिपुत्र जो कायदो आसा, विदावट एनी डिस्कशन, विदावट एनी चर्चा करनासतना, कसलीच चर्चा ना, डिस्कशन ना, हाडलो बिल बोवाळ केलो, पास जालें. हे डेमोक्रेसीक खंय तरी घातकारक आसा. हे आमी ताच्या निर्देशान हाडून दिलें आनी तांकां सांगलें अभ्यास करून तुमी योग्य तो निर्णय घेया हाजेर. एसेंब्ली आसा ही डिस्कशन करपाक. तुमी 3 दिसाचे एसेंब्ली कित्याक घेतले तें म्हाका समजूना. रातभर बसयले. लोकांकूय बाबा त्रास जाता रातभर बसपाक. तुमी एक्चुली 3 विकाची घेवपाक तुमी 3 दिसान दपयले. आनी कित्याक काय म्हणल्यार कोवीड. हांगा तुमच्यो सभा चल्ल्या, मिटिंगे चल्ल्या, ताका कोवीड लागिना. तुमी जो साखळे जमाव केल्लो थंय कोवीड लागिनाशिल्लो. हांगा जर नागरीक एक मिरामारा कॅन्डल लायट करता थंय तुमी कोवीडचे निमित्त काडटा. आनी साखळे जी घटना घडली आयतारा, इतली गर्दी, कसले कोणें मास्क घालना, ताका कोवीड लागिना. सो सरकार खंय तरी चर्चा करपाक सोदना, एक बाचाबाच करपाक सोदना जें दिसून येता. तेन्ना डेमोक्रेसीन चर्चा जावपाक जाय, डिस्कशन जावपाक जाय. आनी ज्या तरेन बिलां पास केल्या, कितें 11 बिलां ती, आमचो गोंयचो कायदो जो, आनी ह्या तरेन कायदो जो असो पास करतले ताका ते एसेंब्लीन कित्याक जाय तर. गोंय बीजेपीचे संघटन घटमूट, कामूय निश्ठेन चल्ला. सावंत सरकारान कोविडांत बरें काम केलां. गोंय भोंवडेर आयिल्ली बीजेपीची राष्ट्रीय बायलां महासचिव दग्गुबट्टी पुरंदेश्वरी उलयली. बीजेपीक हारोवंक सगळे पक्ष एक जातात. हाचे वेल्यान खंयचो पक्ष लोकां खातीर वावुरता तें गोंयकारांक कळूंक जाय. आमदार मंत्र्यांच्या घरां वचून आंदोलनां करपाचो नवो ट्रेंड आयला म्हूण तानावडेचो थोमणो. संगठन के तौर पर मैं जरूर ये कहना चाहती हूँ
party, when it comes to organization, it is strong. हर एक बूथ में हमारे कार्यकर्ता हैं, काम करने वाले हैं, सक्रिय हैं और अच्छी तरह से काम हो रही है। हम ये भी मानते हैं कि अगर संगठन के रूप में अगर हमारी पार्टी मजबूत है, जो अच्छे काम हमारे केंद्र सरकार करते आई है, जो 7 साल मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद इन 7 सालों में बहुत अच्छे काम लोगों के हित के लिए मोदी जी के सरकार ने, हमारे सरकार ने किया है और वो सब नीचे स्तर तक लेके जाने का माध्यम हम मानते हैं हमारे कार्यकर्ता और वो सक्रियता से ये काम कर रहे हैं। डॉक्टर सावंत जी का जो सरकार भाजपा का अभी यहाँ बना है, जो शासन में है, वो भी बहुत अच्छा काम किया है क्योंकि वो स्पेसिफिकली कोरोना के काल में जो महिलाएं अपने पति को खो बैठे हैं, उनके जो पेंशन है, द पेंशन हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 2000 to 2500 तक उनको बढ़ाया है। और वैसे ही जो भी कोरोना के काल में जो अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली अगर वो खो जाते हैं तो उस परिवार को 2 लाख रुपये का कॉम्पनसेशन भी देने का काम प्रदेश सरकार प्रमोद सावंत जी का सरकार ने किया है। बीजेपीक हरोवंक सगळे पक्ष एकठांय येतात, ताचेर खंय गोंयकारांनी खरें खोटें वळखूंक जाय। बहुत सारी पार्टियां एकजुट होने को जा रहे हैं केवल और केवल ये लक्ष्य लेके कि हम भारतीय जनता पार्टी को हराना है। यानी कि मैं आपके माध्यम से यहाँ के लोगों से यही आग्रह करना चाहती हूँ कि आप इस सोच के द्वारा आप थोड़ा अंदाजा कीजिए कि कौन सा पार्टी, कौन सा सरकार आपके हित के लिए काम करने वाला है। आमदार मंत्र्यांच्या घरा वचून आंदोलनाचो नवो ट्रेंड आयला म्हण साखळे प्रकरणावेल्यान प्रदेशाध्यक्षाचो थोमणो। सरकाराच्यो भ्रष्टाचार भायर काडपा सारकी आमकां भरपूर आंदोलनां भारतीय जनता पार्टीन सुरवाती पासून करत भारतीय जनता पार्टी सत्तेर आयली, पूण गेले हांव पळयता हेसनी जे एक नवीन कलाटणी जी आसा राजकारणा भितरली, एखाद्याच्या घरा वचून मोर्चा व्हरप। हांव पळयता की काल एखादो जो विशय तुमी आतांच जो उलयले त्या विशयाचेर असेंब्ली भितर विशय जाल्या नंतर एखादें जर कितें आसा जाल्यार सेक्रेटरीएटाचेर मोर्चा व्हेलो आनी खंय व्हेलो हें वेगळें, राजात मैदानाचेर व्हेलें वेगळें, पण मुख्यमंत्र्याच्या घरा समोर वचून बसप, मुख्यमंत्र्याच्या स्वताच्या घरा वचून सगळे मोर्चा काडून वचप हें कितपर्यंत बरोबर आहे म्हाका दिसता, हें चुकीचें अशें दिसता। दिगंबर कामत ज्या वेळाचेर पार्टी सोडून गेलो त्या वेळाचेर तेच्या घराचेर थंय भायर मोर्चा व्हेल्लो पार्टीन, थंय वचून भाशण वगैरे सगळें केलें। हाच्या व्यतिरिक्त कोणेंय सांगचें भारतीय जनता पार्टीन, कारण राजकारण करता आसतना वैयक्तीक राजकारणाच्या हातूंतल्यान हें जें कितें चलयलां, पयली गोश्ट म्हणजे तेजे कडेन कॅपॅसिटी ना। काल 70 लोक हाडपाक शकले ना साखळी, बलगना व्हडली मारली। केवळ मुख्यमंत्र्याच्या मतदारसंघातले 3000 पेक्षा जास्त लोक हे स्वताक रस्त्यार आयले, हातूंतल्यानूच तांकां तेचें प्रत्युत्तर जें आसा तें कळिल्लें आसा। नवीन जे आम आदमी पार्टीन हांच्यांनी लोकांच्या घरा वचून केकी दिवप हें कितपर्यंत हें बरोबर म्हाका दिसना। त्यामुळे लोकशाही पद्धतीन आंदोलनां जावचें, लोकांच्या घरा वचून आंदोलनां करचें न्ही। प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे। ईव्हीएमाचो वापर बंद करून मतपत्रिकांनीच वेंचणुको घेवच्यो म्हूण घाल्ली याचिका दिल्ली हायकोर्टान न्हयकारली। ही याचना मान्य करपा सारके कसलेच पुरावे नात। वेंचणूक आयोग संसदेक ईव्हीएमाचे वापराविशीं हरकत ना। गजाली लोकप्रतिनिधित्व कायद्याक धरून आसात अशें कोर्टान निरीक्षणात म्हटलां। याचिकादाराक खर्चाची भरपाय म्हूण कोर्टान 10,000 रुपया दंड फरमायलो। आतां कमर्शियल ब्रेक, रोखडेच मेळुया। Narayana, one of the biggest educational conglomerate of Asia, now in Goa. Admissions open for foundations, JEE and NEET and also for school integrated program with GVM Ponda. For more details, contact us. दिवचले लांबगावचे फामाद पांडव गुफेचे सोबितीकरण सुरू।
आता त्या वाठारांत ट्युरिजमाक नेट येतलो, थळाव्यांक कामधंदो मेळटलो म्हूण आमदार पाटणेकार उलयला. सोबीतीकरण आनी गुफेच्या आवाठाच्या विस्ताराचो मुद्दो विधानसभेत आपणे खूब फावट काडला. जमनीक लागून काम आडकल्ले. नगरसेवकांनी जमीन मालकांक एकठांय हाडून प्रस्न तडीक लायलो. दर्यादेगो, देवळां, चर्ची, इको टुरिजमा बरोबर गोंय फामाद आसा दायज वस्तू आनी इतिहासीक दायजां खातीर. दिवचलच्या लांब गांवांतूय अशीच एक इतिहासीक दायज सुवात आसा. पांडव काळांतली गुफा. 16व्या शेंकड्यांतली ही गुफा पळोवंक देश विदेशांतले ट्युरिस्ट येतात. गुफा दिवचलच्यान मातशी भितर आशिल्ल्यान तितलोसो लोक थंय पावना. गोंयकारूय थंय कमीच पावता. आतां तो ट्युरिस्ट स्पॉट करूंक खंय सोबीतीकरण हातांत घेतला. आयज हो भाग तसो गोव्याच्या नकाशाचेर आसा. लांबगोची पांडवाची गुहा म्हणून हांव केन्ना पावूना. जन्मलो हांगा, सगळें जालें म्हाजें हांगा. 3 फावटी आमदारूय जालो. पूण पांडवाची गुहाची ह्या ठिकाणी हांव फर्स्ट टायम पावलो. बरें दिसलें मनाक. कित्याक हांवें ह्या गुहेचो उल्लो विधानसभेन खूब वाटी केलो की हेजो विस्तार जावचो म्हणून. मॅक्झिमम ट्युरिस्ट हांगा येवचे म्हणून. फाल्यां कशें आसा, विस्तार जाल्या उपरांत ट्युरिस्ट जाल्या उपरांत आपोआप लांबगोचो विकास जावपाची ऑटोमॅटीक जाता. आर्थीक वेव्हार म्हणटा 4 पयशे स्थानीक लोकांकूय मेळूंक शकता. दुकान आसा, हॉटेल आसा, कोल्ड ड्रिंक्स आसा अशें म्हणून. पूण ना खंय तरी अशे घोडे अडकले. त्या जागा मातशी अडचणीन आसा आनी ते काम करपाक तशें मातशें किरकिरीचें काम. तरी पण आमचे नगरसेवक बाब सुदन भैया गोवेकर हाणें सगळ्या भाटकारांच्या मैत्रीन, तेंच्या बऱ्या संबंधान, तेंच्या एनओसीन आयज हें काम आयज सुरू जाता. हांव बाबू देसाय, महेश काकडे, बाब पोपकार जे कोण लागता हांगा सगळ्या हेका ते सगळे मनापासून हांव आभार आनी तेंचें अभिनंदन करता की तेंच्यांनी ह्या कामाक सहकार्य दिल्या बद्दल. म्युन्सिपालिटी पयलींची उरूंक ना म्हणजे पयलीं फंड्स नाशिल्ले आनी आतां फंड्स येवन आतां म्युन्सिपालिटीची कामां कशीं जाता. आतां म्युन्सिपालिटीन ही जी आतां हांगा खूब वर्सां जालीं हें अशेंच उरिल्लें. ताणें कशें तरी करून म्हाका दिसता तें हें आतां तुमी सांगलें न्ही टुरिजमांच्यान हांगा हाडलां. हांव म्युन्सिपालिटीचे आभार मानतां. बरे कामांक आमी तुमच्या बरोबर सदांच आसतले. प्रुडंटा खातीर विनायक सामंत. फोंड्या बानोडे पंचायतीचे वेल्या गावण्या शिगम्या मांडाचे वाठारांत लोक उदकाक पातीशेर. 6 वर्सां जालीं तांकां धड उदक येना. येत जाल्यार प्रेशर नासता. एक कळशी सुद्दां भरपाक मुश्कील. PWDचे टँकर येता मात तांकां घरामेरेन उदक भरून हाडप शक्य ना. मडकय इंडस्ट्रियल इस्टेटीक मात उदका पुरवण वेवस्थीत चल्ल्या. PWDक पडून गेल्ले ना. सरपंच लोकां बरोबर. आमकां उदक अर्द्या वाड्याक येता, अर्द्या वाड्याक येना उदक. अशें कशें शेजाऱ्याक येता आनी आमकां येना. सोडटा जाल्यार सगळ्यांक सारकें सोडपाक जाय. 8 दीस कंटिन्यू आमकां आतां उदकूच ना. आणि आता सद्याक तुमी आता उदक कितें टँकराचें येना तुमकां उदक? आमकां टँकराचें हाडपाक जमना. इतल्या रस्त्यावरसून आमी कशें हाडटलीं घरा कडेन? PWDचे कोणी तरी WRDचे येवन हांगा चॅक केल्लें पळयल्लें बी? चॅक करता. प्रेशरान सोडटा ते चॅक करून येता. लोक म्हणटा पायपलायन ना काय ना, पण उदक येता तें वयता तरी खंय? हो एक इश्यू आसा. आमी आमदाराक सांगलें. हेजे मुखार आमी पुलिसां मोठो एक हांगा मोर्चे हाडलो. मोर्चाय जालो, झगडी जाली, सगळें जालें. जेन्ना आमी फोन करता तेन्ना हे PWD आमकां टँकर धाडटा. टँकर धाडून हे लोकांक हे उदक पावना. दुसरी गजाल उदक पावना लोकां कडेन तें सकयल व्हरपाक जायना. लोकांची घरां सकयल आसा, रस्तो वयर आसा. हे कशें चलपाचें? आतां 6 वर्सां जालीं आमी आजून पर्यंत हो आवाज करीत आसा, पण आजून पर्यंत आमगे कोणी हो आवाज आयकोन घेवना. सांगलें कित्याक आमकां उदक 1 म्हयन्यान दिता तें कित्याक दिना अजून सुद्दां. आनी आतां हें उदक एकाक 12 जर सोडलें जाल्यार आतां हांगासर 6 सुद्दां कित्याक पावना? हें 6 पावोन आमी केन्ना भरपाचें उदक? आनी मडकय इंडस्ट्री आसा न्ही तांकां सदांच उदक कित्याक? तें खंयचें उदक? आमी सांगता कितें तूं आमचें उदक ते सोडटात आनी आमकां हांगसर रडयतात. जेन्ना गांवां रडप आनी इंडस्ट्री चालू करप. आयज सुद्दां तेंचो एक मोठो इश्यू जाल्लो. हांव आनी पंचाचो घोव सगळी लायन पेट्रोलिंग करून येयले. खंय वाल बंद आसा, खंय कितें जाता हें पळोवन आयले. पूण लायनीक पळोवपाक गेल्यार प्रेशरूच ना. आनी प्रेशर नाशिल्ल्या कारणान तांकां ते गांवांत उदक पावना. पूण ते वाठार जो आसा तो अक्षरशा वायट कंडिशनांत आहा उदका खातीर. सो डिपार्टमेंटान तेजेर बरी लक्ष दिवन मातशी कितें तरी स्टडी करून तेंचो इश्यू बेगीनचे बेगीन सॉर्ट करचो हेच म्हाजी हें आसा, रिक्वेस्ट आसा. ते सोल्युशन काडून थंय सद्याक करपाक सोदता. पूण ते सोल्युशन तेणी कमिटमेंट दिलो ते गांवच्या लोकांक विथीन 2-3 मंथ्स आमी तुमकां उदक प्रोवायड करतात म्हणून. पूण ते खंय तरी तेंचे कमिटमेंट आहा तो फुलफील जावना म्हणून आयज लोक परत खंय तरी रस्त्यार येवपाची परिस्थितीन आसा.
राती म्हापशा डांगी कॉलनीत एके गाडयेन 6 ते 7 टू व्हिलरी डॅमेज केल्यो. गाडयेन स्कुटरीक धपके दिवन थंयच्यान पळ काडली. थळावे एकठांय जाले. कोणे कर्म केला ताची पुलीस चवकशी करात. थंय गाडयेची नंबर प्लेटूय मेळ्ळ्या. पुलिसांनी सक्त कारवाय करची म्हूण मागणी. आमी हांगा डांगी कॉलनीत रावता आनी आतां हांगा 20-25 मिनटां पयलीं एक तांबडी गाडी येयली आनी आमचे गाडये वयर पार्क केलेले ते सगळे मारून एक्सिडेंट करून गेला आनी येयला एक्सिडेंट केला आनी पळो आणि कोण एक गाडी येयली म्हणटा हांगासर एक कसली तरी मरून कलरची म्हणटा ते अल्टो नाल्यार कसली गाडी मारल्या आनी तो गाडयेक रावंक बीन ना तो हांगासर पळो. पूण सगळ्यांत व्हडली गोश्ट तो पळो तो बाबा नंबर प्लेट सांडून पळा हांगासर. सो तेजेर काडा ती गाडी कोणाची तरी कोण टेकरे या कोण तरी आसा म्हणटात. सो आतां फायनल जाल्यार पुलीस येयले हांगासर, मिडिया बी येयल्ले आसा हांगासर. सो तेज्या माध्यमांतून आमकां आतां कळटलें फुडें बाबा ही कोणी केला पळय तें आनी तेज्या फुडें आमी तेजे वरचें काम करून जातले. कितके गाडयांचेर मारून गेल्या? एक 2 3 4 5 7 गाडयो सुमार आहा. 5-7 गाडयो. आता कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मिळूया. भुरग्यांच्या शिक्षणाकडेन खेळ नाका. पेडणेचो आमदार जाल्यार भुरग्यांच्या शिक्षणात आदी लक्ष घालतलो म्हूण मोगोचो फुडारी प्रवीण आल्लेकार उलयला. ताणें कोरगांवांत देवळांत वायफाय दिला. चडशीं भुरगीं खंय देवळांत एकठांय येवन शिकतात. 50 भुरगीं एकठांय येता जाल्यार त्या वाठारांत भुरग्यांक फ्री वायफाय दिवपाची ताजी तयारी. हांगा वायफाय स्टुडंट्सांक उपलब्ध करून दिल्ल्या बद्दल धन्यवाद म्हणटा. तशेंच आतां भुरग्यांक पळय इंटरनेट हांगा खंयच मेळना प्रॉपरली घरान बी नेटवर्क ना भायर वयचें पडटा म्हणून तेंचेर हांगा स्पेशल स्टुडंट्स आसा ते वायफाय घातला. ते बरी ह्या करून दिल्लेले आसा तेचो बरो उपयोग जातलो हांव ह्या करता भुरग्यां कडेन. आतां ही एक कंटिन्युटी सर्वीस मेळ्ळी जाल्यार एक भुरग्यांक बरें जातलें. आनी सद्या कोरोनाच्या हेका लागून भुरग्यांक स्कुलांनी वचूंक मेळना. ते कनेक्टिविटी मेळून ते बऱ्या खातीर यूज करचो तेंच्यांनी आनी पेरंट्सांनी तेचेर भुरग्यांचेर लक्ष दिवचो जाय. तेचो मिसयूज करपाक दिवचो न्हू. ना म्हटल्यार आतां 2 वर्सां जायत येयले भुरग्यांक खूब त्रास जाता जाल्यार तेंच्यांनी आजून पासून ते प्रॉब्लम ते सोल्युशन आजून तेजेर कांयच काडूंक ना. आनी जाता तितले लोकांनी म्हाजे कडेन येवचें आनी एटलिस्ट 50 भुरगे तरी आसचे एके कडेन आनी देवळान तेंच्यांनी आमकां परमिशन दिवचें. तशेंच खंयसर हॉलान म्हणू नाका नाल्यार स्कुलान अशें आमकां हें दीत परमिशन जाल्यार हांव खंयसरूय तांकां दिवपाक रेडी आसतलो. आनी भुरग्यांक हांव सांगता तुमी बरें शिकचें आनी फुडें हांव फ्युचरान समज जालो MLA पेडणेचो जाल्यार शिक्षणा कडेन केन्नाच खंयसर कॉम्प्रमायज जावंक दिवचो ना. आनी म्हाजो सगळ्यान सपोर्ट पयलो शिक्षणा कडेन भुरग्यांक लागून आसतलो. मांद्र्या सध्या वारे वादळाची भाशा चल्ल्या. बीजेपीचो आमदार दयानंद सोपटे आनी मोगोचो जीत आरोलकार. सोपटे खंय वाऱ्याक भियेना. वादळाक सामोरय जावपाची ताका शक्त आसा. जीत म्हणटा सोपटे खंय वाऱ्यानूच भियेला. भायलो म्हणटा तो सोपटे आनी जीत खंय एकाच तालुक्याचें. सोपटेन पयलीं भारताचे संविधानाचो अभ्यास करचो म्हूण जिताचो सल्लो. वारे करतात पळय हे फक्त वारेच असतात ते वादळ जावं शकना. दयानंद सोपटेन वादळां झेल्लेलीं आहात. सगळ्यात पयलीं हांव खरंच हॅपी आहा की तेणी एक्सेप्ट केलें की वारें जाला म्हणून आनी तेणी हें एक्सेप्ट केलां की हांगासर MGचे कांय नासलेले म्हणजे तितले कार्य नासलेले पूण आतां तेच्या तोंडांतल्यान तेणी सांगलें की वारें जालें म्हणून. सो वारें जालें हेचो अर्थ असो जालो की खंय तरी भंय निर्माण जाला. खंय ना खंय ते आमच्या कार्य आमी कितें काम करता तेका अडचणी हाडपाक प्रयत्न करतलो पूण तेणी करपाचें कांय प्रॉब्लेम ना. सो हॅपी आहा की तेणी एक्सेप्ट केलें की वारें जालें म्हणून. आमचो एक स्थानीक 2017 MGचो कॅन्डिडेट स्थानीक तो पयलीं पासून जाणटो MGचो कार्यकर्तो म्हाका दिसता 1000 बरे क्रॉस करून आसा. आतां कितें आहा पयर तो स्थानीक आसून तितले आसले पण वोट खायलो
खंय तरी भायलो एकय ठिकाण तरी आज जर कोणी विचारलें जाल्यार सांगूं शकना. आणि एक सांग बघ, तू म्हाका सांग महाराष्ट्राचो की कर्नाटकाचो भायलो असं तुका म्हणटा पळय हो प्रश्न ताका पयलीं विचारपाक जाय की हांव जी धारवळकर ह्यो पेडणे तालुकाचो की भायलो काय म्हणून. प्रत्येक टायमार प्रत्येक स्पिचीक आनी प्रत्येक फंक्शनाक तो सांगता भायलो म्हणून. भायलो हेचो अर्थ कितें? सगळ्यात पयलीं तेणी याद धरूंक जाय 2007 3 कॉन्स्टिट्युन्सी जाल्ली आनी तो त्या पेडणे कॉन्स्टिट्युन्सी पडटालो, मांद्रे कॉन्स्टिट्युन्सी पडना. हे पयलीं लक्षांत घेवपाचें. जेन्ना गोवा स्वतंत्र जालें तेणें पेडणे तालुका की एक कॉन्स्टिट्युन्सी हाडली. आनी हांव सद्या इतलेंच सांगूं सोदता की एंटायर पेडणे तालुक्यान खंयचोय मनीस खंयूय कंटेस्ट करूं शकता. इंडियेचो सुद्दां म्हणजे इंडियन कॉन्स्टिट्युशन तेणी वाचपाची गरज आहा, कित्याक ताका अजून पर्यंत इतलें ज्ञान ना की खंयसर कोण कंटेस्ट करूं शकता, कोण भायलो आनी कोण भितरलो तो. सो तेणी पयलीं अभ्यास करपाचो भायलो आनी भितरलो हेचो अर्थ कितें तो. मडगांवां कोयराचे ब्लॅक स्पॉट कशें हाताळप, कोयराचो वेवस्थीत विलो कसो लावप ताचेर पालिकेंत रिसिटी सर्क्युलर वेस्ट मॅनेजमेंट कंपनीन डेमो जालो. दोनापावलचे अवर लेडी ऑफ रोझरी हायर सेकंडरीन म्हापशा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांतल्या 5 दोतोरांचो कोविड वॉरियर म्हणून भोवमान केलो. पेडणे शेतकी विभागान केरी लोकांक फळ झाडांची 250 रोपां दिलीं. गोंयभरच्यो एक खबरो. Now this project will set up the solid waste management system for the council, whereby the council will be able to track the waste which is getting generated at the user level, that is at the citizens level. Then this acts of segregation, what kind of percentages of segregation is within the city, how it is being collected from door to door, how much it is getting transported, and how much it is getting reached to the processing unit. The major aspect is once it reaches to the processing unit, it has to be recycled in such a way that it doesn't pile up there and it doesn't add to the current landfill. So that is the major component of this particular intervention. And I was advised by my secretary, UD secretary, to just have a talk with them. So I said that let us have a talk with all our council members. So I have called them today to give a PowerPoint presentation to all the councillors, along with the technical team as well. So today they came here and they explained how they are working. And they have said they are working in 7 cities, it seems, all over India. One of the city in Goa is Ponda. So I want to, I had brought them to whether Alpha Municipal Council can give them opportunity to do this. And whatever funding they can be looked after by under CSR activity. There are many people who are ready to sponsor something for the municipality. आपल्या घरादाराची पर्वा न करता, आपल्या जीवाची पर्वा न करता, आपल्या जीवाचेर उदार जाऊन ह्या सगळ्या डॉक्टरांनी, कोविड वॉरियरांनी ह्या कोविड पॅन्डेमिकाच्या वेळार आमच्या समाजाची जी सेवा केल्या ताका नतमस्तक जावपा खातीर हो आमी प्रोग्राम आयोजीत केल्लो. ह्या 5 डॉक्टरांक आमी फेलिसिटेट केल्ले. आमी दिलेली जी सर्वीस आसा पेशंटाक ती आमचें कर्तव्य म्हणून, आमचें काम म्हणून आमी केल्ली आसा. ताजो एक वेगळे तरेचो आमकां फेलिसिटेट करून आमचो एक आत्मविश्वास वाडयल्लो आसा तांणी. निसर्गाचो जो बॅलन्सिंग राखच्या खातीर आज भरपूर गरमी जाता. पावस हालींच पडतय आसा, भरपूर पडलो तरी गरमी ही खूब जाता आनी गरमी जाता, वादळां जातात, खंय तरी पावसय भरपूर पडटा. हेका सगळे कारणीभूत आमीच आसता, कारण आमी झाडां कापीत आसता. पण कापलेल्या झाडाच्या बदले खंय तरी एक कापले जाल्यार 1-2-3 तरी लावपाक जाय. ह्या उद्देशान ह्या मांद्रे मतदारसंघात गेली 5 वर्सां म्हणजे पयलींची 4 आनी हे म्हाका दिसता 40,000 तरी झाडां, मिनिमम 40,000 झाडां लायिल्ली आहात. ह्या वर्साय अशें ठरलां की 3,000 झाडां आनी 46 बूथ, म्हणजे एका बुथाचेर तशें म्हणजे गांवान आमच्या केरये गांवान 250 झाडां हाडलेली आहात. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक लायव्ह फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबूक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार 4 चौगांत मास्क घालात, विस्कळ भोवात, सॅनिटायझर वापरात, वाशिनाचे 2 डोस घेयात. बी प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.